सद्याक आमी हांगा आसा बायणा बिचाचेर आनी आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा जायते लोक वॉटर स्पोर्ट्स करता। काल हे बिचाचेर थोडे पयस फाटल्यान जे आमकां बॅट आयलँड दिश्टी पडटा थंय एक दुखद घटना घडली आनी एक 23 वर्सांचो भुरगो काल मरण पावलो बुडून। जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा एक विशाल नायक म्हणटा तो 23 वर्सांचो भुरगो खंय तरी वॉटर स्पोर्ट्स बोटीचेर कामाक आसलो। ही वॉज वर्किंग एज लेबरर म्हणजे एक लेबरर म्हणून कामाक आसलो। तो खंय मध्य प्रदेशाचो पूण रावतालो नेरूल आनी काल खंय तो वॉटर स्पोर्ट्साचे फाटल्यान जे आमकां बोटी दिसता ते बोटीचेर काल आयल्लो हांगा पॅसेंजरांक घेवन आयल्लो टुरिस्टांक घेवन आयल्लो आनी जेन्ना ती बोट बॅट आयलँडा कडेन म्हणजे दर्याचे बरे पयस बॅट आयलँडा कडेन ती बोट रावली थंयच्यान सगळे जे पॅसेंजर आसा ट्युरिस्ट आसा ते खंय वॉटर स्पोर्ट्स करपाक देंवले आनी तांच्यांनी स्कुबा डायवींग बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपाक चालू केल्यो। पूण जेन्ना ते परते आयले 2 सुमार तेन्ना तो मनीस तांकां दिश्टी पडना जालो आनी जे आमकां आयकूंक येता हो विशाल नायक म्हणटा तो भुरगो खंय तरी ते बोटीचें नांगर काडपा खातीर दर्यान देंविल्लो आनी काल जेन्ना तो दर्यान देंवलो खंय तरी तो बुडून मेल्ल्याची खबर तांकां कळ्ळी। तांच्यांनी ताका सगळे कडेन सोदलो आनी ताका लास्टाक तांकां ती एक बॉडी जी आसा फ्लोट जातना दर्यान मेळ्ळी। इमिजिएटली तांच्यांनी ताका थंयच्यान रेस्क्यू केलो ताका उखल्लो आनी ताका हाडून पयलीं लोकल हॉस्पिटलान व्हेलो थंय ताका डिक्लेर्ड डेड म्हणून प्रोनावंस केलो। थंयच्यान मागीर ताका चिखली हॉस्पिटलान व्हेलो आनी सद्याक तरी जे आमकां इन्फॉर्मेशन येता जे हार्बर कोस्टल पुलिसा कडच्यान की ती अशी की तो जो मनीस आसा विशाल नायक काल खंय नांगर काडटाना दनपारां 2 सुमार घटना घडली आनी जे बोटीचो नांगर काडपाक गेल्लो कडेन बुडून मेलो। ताजे खंय आतां डेड बॉडी प्रिजर्व करून दवरली आसा आनी एखादी आयज ताजें पोस्टमॉर्टम जावपाचें आसा। सद्याक फुडलो तपास कोस्टल पुलीस करत आसा। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक।